Postani sottatuca, Buschiagotin sottatuca, Kushalponan sottatuca, Soglekorin sottatuca, Sopostani sottatuca, Buschiagotin sottatuca, Kushalponan sottatuca, Soglekorin sottatuca, Istafaturu de tanan, Katsakleheut kasota, Aichani sace sul poso, Tucadonia de betoida, Istafaturu de tanan, Katsakleheut kasota, Aichani sace sul poso, Tucadonia de betoida, Sopostani sottatuca, Buschiagotin sottatuca, Kushalponan sottatuca, Soglekorin sottatuca. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, फ्रांसीस शावेराच्या रिलेकांचो मानान उमो घेवंक आमकां दोनया देवान फावो केला. तशेंच बागयोन फ्रांसीस शावेराचे दोबाजीक पोरबेक आमी तयार जातना आयच्या सेवा धर्माचो विशय निराशीपणान जियेतल्यांक क्रिस्ती बरवांच्या साक्षीदार आमी. बागयोन फ्रांसीस शावेर जेजूच्या मोगान पडून त्याच अकोंड भावार्थान आपलें जिवीत शुभ वर्तमानान परगटूंक ताणें खोर्शिलें. आमच्या सोम्या जेजून ल्हान दुबल्यांक जिवितान कोश्ट त्रास सोंसतल्यांक भायरोलेल्यांक काळोखान जियेतल्यांक उजवाडान हाडून तांकां मोगान आपणायली. जेजूच्या पावलांनी चलून बागयोन फ्रांसीस शावेरान समाजाचे देगेर आसलोल्यांक सांडलोल्यांक बोरवांचो नासलोल्यांक आनी निराशीपणान जियेतल्यांक हेंच बोरवाशांचें शुभ वर्तमान परगटलें. तशेंच आमी उत्सवेक वरोस 2025ची तयारी करतना जेजूचो उलो कानार घेवन बोरवाशांची मनशां आमी जावंक निराशीपणान जियेतलीं सवें जेजूचो मोग आनी शांती वांटूंक बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची देख घेवन आमी खरे आनी अखंड क्रिस्ती बरवसांचे गोवाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जावंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया. ह्या काळोखी संवसारांत कोस्टांत दोगदा मदें आमचो क्रिस घेवन जेजूचो पाटलो करूंक ना. बोरवंशाचे फोलेर आमी जावंक नात. निराशीपणान आमी जेल्या आनी अशें जेजूक गोवायत दिवंक पावंक ना. ह्या आमच्या पातकांचो आनी जायत्या दुसऱ्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मना
चिंतून तोंडान सारून वायट कादारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासून बेगीन सरान सांकवार मरीक सगळ्या देवदुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुळांत म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Praर्थुयाम याचे मीस मुरमुगांव वारेदाचे रोमारेचो दीस आनी ह्या मीस देवाक दिन पासून आमी भेटयता ह्या वाराद्यान काम करतल्या सगळ्या पाद्री खातीर जे आतां मिसाचे बलिदानांत भाग घेतात तांचे खातीर मागुया सगळ्या ह्या वाराद्यान भावार्थी आहात तांचे खातीर मागुया जी कोण निराशी जाल्यांत जांचो भावार्थ आल्ला जांचो भरवंसो विरून गेला पिडीन थांद कुश्टांत थांद तरणाटीं शिकून वावरना नोकरी ना पिडींत सुस्तले खातीर तशेंच दुसऱ्यां खातीर मागुया आमी सगळे भरवंसाचो फलेर जावंक मोगाळ बापा तूं मोय पासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओत्रेकांनी ए पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भोर आनी उर्बेवंत कोर आमच्या सभ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप हांवें जोवान नदर मारली आनी एक धवें खूब म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाच्या पुता सारको ताचे तकलेर एक भांगाराचो मुकूट आनी हातांत दारेचो एक विडो आसलो तेन्ना आनीक एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपाचेर बसून आसलेलो ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें तुजो विडो लाय आनी लू कारण लुवणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जाला उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विडो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनीक एक देवदूत तसोच दारेचो विडो घेवन भायर सरलो त्या मागीर
उज्याचेर अधिकार आसलो. आनीक एक देवदूत वेदी वेलो भायर सरलो. ताणें दाढेचो विडो आसलोल्याक व्हडल्यान सांगलें, तुजो दाढेचो विडो लाय आनी संवसाराचे दाख वेलीचो दाखोव कातूर, कारण दाखोव पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विडो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाख वेलीचो दाखोव कातुल्ल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाणांत घातल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. वतून म्हणुया, प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. परमेस्पोर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केल्या संवसार नितीची ताची राजवट. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगळो आनंदान भोगू, उल्हासू सगळो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गणगण. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. फोंडा सयत पिकाळ जमीन, बुरकुटी आनंद बरीत. रानांतली सगळीं झाडां मुरगोटू कुशाल बरीत. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. मनसुबी प्रितुमेची सगळी नीत संवसाराची. पोरजाची कोरच्याक जोडटी परमेस्पोर हो पडे येता. जबाब प्रितुमेची मनसुबी सुरेस्पोर करूंक येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorgicie raz forestacie, forestacie. Uși monanci congori, corespagi. Sorgicie raz forestacie, forestacie. Solves porazoi, solves porazoi, solves porazoi, solves porazoi, solves porazoi, solves porazoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्ती दानांनी नेटयलां म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हळें, तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. तें सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हळें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उपरासतले. हांगातूय व्हडली भुंयकांप जातली. वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतरार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो.
जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या नोवेनांक आमचो विशय जावन आसा निराशीपणान जियेतेले क्रिस्ती बरवंशाचे साक्षीदार आमी. निराशीपणांतले भायर सरूंक आमचे बोड कुंयतावनी येता. हो विचार म्हज्या मनांत आयलो तेन्ना म्हजें मन गेलें लुकासाच्या शुभवर्तमानाचेर आवेसवोर 8 वोडी 40 त्यो 50 हातून आमकां दोग मनशांची गजाल मेवता. पयली 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली बायल आनी दुसरो जायरस नांवाचो आपले दुवे पासत जेजू लागीं उपकार मागूंक आयिल्लो तो अधिकारी. आनी ह्या देखाव्याचेर आमी आमचें मन भोंवडायतना आमकां अशें तावें जाता. निराशीपणांतली भायर सरूंक आमकां बरवंसो जाय, पूण बरवंशा आदीं आमकां बाबार्थाची गरज. कित्याक बरवंसो निर्माण जाता आनी वाडटा बाबार्था वरवीं. जाल्यार बाबार्थ कितें काय? आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन 11व्या वरांत बाबार्थाचें डेफिनेशन कशें मेवता. आमच्यांनी तें अशें घालूं येता. बाबार्थ ह्या संवसारांत आमी पळयत जाल्यार 2 तरेचो बाबार्थ आसा, सैमाचो आनी सैमा वडतो. सैमाचो बाबार्थ जो आमी एकामेकाचे दिसाच्या दिसाक धरून जियेता पळयतो, मागीर जावं तो पोदेर, मागीर जावं तो दूदकार, मागीर जावं तो नुस्तेकार आदी. हो बाबार्थ सैमाचो. पूण दुसरी बाजू सैमा वडत्या बाबार्थाची जाची खबर हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 11व्या वरान कोत्ता. म्हणटा बाबार्थ देवाचें फुंक्याचें देणें म्हाका. मनीस नदरेन म्हज्यान समजूंक जायना आनी आटापूंक जायना त्या वेळार हांव ताजेर आनी ताजे शक्तीचेर पातयेतां. आनी ह्या देवाचे शक्तीचेर हांव पातयेल्या उपरांत ही शक्ती म्हाका व्हरता, जी म्हाका देवाचें फुंक्याचें देणें, ती शक्ती म्हाका व्हरता ताजेर म्हजो बरवंसो जिवो करूंक आनी वाडोवंक. आनी हाचीच गजाल हो वांटो हो भाग जुवांवांच्या शुभ वर्तमानांतलो लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलो करता. जेजू ते वाटेन वेता आसतना हो अधिकारी ताजेशी आयलो आनी म्हणलें, गुरुजी म्हज्या घरा यो, म्हजी धूव चड पिडेंत कश्टवता. आनी जेजू लोक ताका चेंचता ओ लोकयता, लुटींत ओडून व्हरता. म्हणजे ही परिस्थिती जेजूक आडकोड जाता धांवूंक आनी ताच्या घरा पावंक. पूण ही आडकोड कित्याक निर्माण जाली? आडकोड निर्माण जाता दाखोवंक आमकां बाबार्थ आसल्यारूच पुरो ना. आनी बाबार्थान मागला म्हूण रोखडेंच मेट्टलें म्हूण ना. देवाक जाय ह्या बाबार्थाची खोलाय बांदून हाडूंक, देवाक जाय ह्या बाबार्थाची वाड दाखोर करूंक. आनी जितल्या त्या बाबार्थाची वाड दाखोड जाता तितलो अदीक बरवंसो वाडूंक पावता. आनी देखून हे परिस्थितींत हे लुटींत जेजू फुडें वेता आसतना ही बायल येता आनी ताच्या आंगोस्त्राक हात लायता. आनी तिणें आंगोस्त्राक हात लायल्या उपरांत जेजू थांबता आनी म्हणटा, कोणें म्हाका हात लायलो? आनी शिस म्हणटात, कितें विचारता तूं? हे लुटीन लोक तुका चेंचता तातूंत आनी हो विचार घालपाचो? कोण सांगतलो तुका कोणें हात लायलो पळय तो? पूण जेजू जाणो म्हाका हात लायला, म्हजो गूण भायर तोल्ला जेजू रावता. आनी ती बायल भिरांतीन भिरांतीन फुडें सरता आनी म्हणटा, सायबा हांव ती. 12 वर्सां ओयजांच्या हातांनी वखदां केल्या उपरांत म्हाका गूण मेळूंक ना ती. आयज ह्या बाबार्थान आनी त्या बाबार्था वरवीं उत्पन्न जाल्ल्या बरवंशान ह्या म्हज्या निराशीपणांतली भायर सरूंक हांव आयल्या. आनी जेजू तिका ह्या उतरांनी पाचारता, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली, चल वच आनी ये. म्हणटोच भावां भयणो, ये कित्याक?
हे तुजो बाबार्थ अदीक खोलावपाक, अदीक वाडोवपाक आनी बरवशान तुजें फुडलें जिवीत जियेवपाक. आतां हातून आमी कितें शिकचें? जरी तर लोकांचे हे लुटीक लागून जेजू तुवें आडून उडोंक नासलो जाल्यार घडये हे वस्तुरेक संदी मेवची नासली जेजूक हात लावंक. जेजू ही परिस्थिती निर्माण करता. जेजू तिच्या बाबार्थाक आनी तिच्या बरवशाक आदार दिवन तिका पेकोवणी दिता. आनी हें घडटा म्हणसर ह्या अधिकाऱ्याच्या घरांतान मनीस सांगूंक येतात, दुनिया तुजी दुमेली, आतां आनी ताका कित्याक त्रास कोत्ताय तुमगेर येवंक. बाबा भयणो, हें देवचाराचें काम. हो संदेश पावल्या उपरांत हो अधिकारी आलूंक लागता. कितें सायबा मेली जाल्यार आतां आनी त्या उपरांत कितें कांयच ना. म्हजो बाबार्थूय पडलो आनी म्हजो बरवंसोय सांडलो. हांव निराशीपणान भरलो. पूण जेजू ताजेर नदर घालून ताका ह्या उतरांनी उगडास करता. धीर दवर, भिवू नाका. बाबार्थ आसा ताका सगळें घडटा. आनी तो बापूय म्हणटा, वय दोत्ता, धीर दोत्ता, बाबार्थ वाडयता, बाबार्थाची कोलाय आपणायता, निराशीपण पयसायता, बरवशान जियेता. आनी जेजू ताजे बरोबर पावल मारीत ताच्या घरा वेता. आनी मागीर तुय जेजू ताजे दुवेक बरी कोत्ता आनी परती ताज्या हातान घालता. बाबा भयणो, हे दोनूय देखावे आमकां कितें शिकयतात जायत. दोन स्वता शिकयतात. बाबार्थ निबेल गरजेचो. तो विकतो मेळना. तो देवान म्हाका दिवंक जाय, कित्याक तें देवाचें देणें म्हाका. आनी देवान म्हाका तो दिल्या उपरांत हांवें तो म्हज्या जिवितांत सांबाळूंक जाय आनी म्हज्या कन्यांतल्यान तो दाखोवंक जाय. जितलो हांव तो म्हज्या जिवितांत सांबाळटा आनी म्हज्या कन्यांतल्यान दाखयता, तितलो म्हजो बरवंसो अदीक वाडटा. बाबार्थान मागलोलें आयज मेळना, फाल्यां येतोलें, फाल्यां येना, 10 दिसांनी येतोलें, 10 दिसांनी न्हय, म्हयन्यान आनी वर्सांनी येतोलें. येतोलें ते घडयेक रावूंक म्हाका बरवंसो आदार दिता. भियेनाका, येता तें, येतोलें तें. फकत बाबार्थ वाडय आनी बाबार्थ सांबाळ. तशें जाल्यार बाबा भयणो, हें आमी कशें करचें? 4 मुद्द्यांचेर आमचें लक्ष घालुया. पयलो मुद्दो, बरवंसो नासतना निराशीपणान जियेता त्या मनशांच्या जिवितांत कितें भितर सोदता? फ्रस्ट्रेशन, एंग्जायटी, एंगर, स्ट्रेस एक्सेट्रा. म्हज्या जिवितांत फ्रस्ट्रेशन आसा देखून म्हाका भायल्यान कितें जाता तातूंत बरेपण दिसती पडना. कितलेंय बरेपण म्हजे सरभोंवती निर्माण जालें जाल्यार तें म्हाका दिसती पडना. माय फ्रस्ट्रेशन विदीन leads me to get angry, be filled with anxiety and stress, and the relationship is destroyed. Relationship is destroyed. खरो बाबार्थ आसलेलो मनीस, खऱ्या बरवशान जियेतलो मनीस असली संदी आपल्या जिवितांत येवंक दिना. आपणाच्या आताकाल वावुरतेल्यांक निराशीपणान भरिना. आपणाच्या आताकाल असलेल्यांचें जिवीत बारादीक करिना. आपणाच्या आताकाल असलेल्या मनशां सवें फकत वायटूच पडेना, बरेपण पडयता. आनी देखून जेन्ना त्या अधिकाऱ्याक ताज्या चाकरांनी येवन सांगलें, दुनिया तुजी दुबेली, तो अधिकारी कांयच म्हणिना. तांकां हो संदेश घेवन आयल्या उपरांत तांचे सवें कांयच नेगेटीव पडेना. फक्त म्हणटा, ही परिस्थिती आसूनय पुऱ्यान हांवें बाबार्थ धरूंक जाय, हांव बरवंशाचो मनीस जावंक जाय. आनी हे दिशेन तो घरा गेल्या उपरांत ताज्या बाबार्थाक आनी ताज्या बरवंशाक जेजू आदार दिता. जाल्यार आमचे सरभोंवती घडटात त्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आनी म्हज्या आताकाल आसलेल्यांक आनी म्हजे सरभोंवती आसलेल्यांक वागयता हांव पळय त्या प्रमाणे हांव बाबार्थाचो मनीस, हांव बरवंशाचो मनीस, हांव तर बाबार्थाचो मनीस, हांव तर बरवंशाचो मनीस, जाल्यार म्हजे सरभोंवती आसात तांणी म्हजें सवें हें पळोवंक जाय. आनी तांकां तर हें पळोवंक मेवना. तीं तर म्हजें सवें फकत चुकीच पळयतात. जाल्यार खरेंच कितें म्हजें सवें सारकें ना म्हूण म्हाका तावें जावंक जाय. मागीर जावं हांव बापूय, मागीर जावं हांव आवय, मागीर जावं हांव घरांतलीं मनशां, मागीर जावं तें कचेरीन, जावं तें खंय.
जो वडील आसा ताणें पयलीं आपणाचेरूच नदर मारून पळोवंक जाय. हांव बाबार्थाचो मनीस गाय, हांव बरवंशाचो मनीस गाय, म्हज्या हाता काल आसलेलीं मनशां आदे फ्रस्ट्रेटेड, इतलीं भारान बोल्ल्यांत तीं, कित्याक हांव तांकां सोतायता म्हूण, वो म्हाका लागून तीं असले परिस्थितीन पावल्यांत, जाल्यार हें हांवें पळोवंक जाय. दुसरे सुवातेर भावां भयणो, फेथ इज इसेन्शियल फॉर होप. भावार्थ निबेल गरजेचो बरवंसो वाडोवपाक. भावार्थ तर म्हजो बरवंसो वाडोयना, म्हाका सगळें नेगेटिव्हूच दिसती पडटलें. एवरीथींग वील बी नेगेटीव फ्रॉम सनरायज टू सनसेट. एंड देरफॉर I will create a hell for me and for everybody around me. And everyone around me will complain and say, this is hell here. Yes. कित्याक म्हाका भावार्थ ना, देखून म्हजो बरवंसो वाडूंक ना, देखून खंय कितें इल्लेंशें वयर सकल जाता तें पळोवंक म्हाका शक्ती ना, पळोवंक म्हाका शक्ती ना. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, Jesus is hope of the hopeless. आनी हे दोन देखावे आयच्या शुभ वर्तमानांतले लुकाच्या शुभ वर्तमानांतले आमकां सांगतात. 12 वर्सां कश्ट काडलेली बायल म्हणटा, आंगोस्त्राक बोटूच लायल्यार म्हाका हो गूण मेवतलो. आतां देखून लावची गरज ना, म्हजें बोटूच लागल्यार पुरो ताच्या आंगोस्त्राक म्हाका हो गूण मेवतलो. इतलो कोर तिजो भावार्थ. दोतोरांक शिणूंक ना तिणें, वखदां घेतली म्हूण फर्मासकाराक शिणूंक ना तिणें, आपणाक ही परिस्थिती निर्माण जाल्या म्हूण आपणा सर भोंवती आसात तांचे सगळें चुकी पळोवंक ना तिणें. फक्त पळयलें तें हें, म्हाका देवान दिलां तें देवाचे महिमेक, हातून पुर्यान म्हज्यान भावार्थाची खोलाय हाडूं येता आनी बरवंशान वाडूं येता. आनी निमाणे सुवातेर बाबा भयणो, होप बिल्ड्स रिलेशनशीप विथ गॉड. हांव तर खरोच भावार्थाचो मनीस, हें भावार्थाचें देणें देवान म्हाका दिलां तें हांवें आपणायलां, खोलायलां, वाडयलां, आनी देखून आयज हांव बरवंशाचो मनीस जावंक पावलां. कितल्योय अडचणी आनी कितल्योय आडकोळी म्हजे सर भोंवती आसल्यार पुर्यान म्हज्यान बरवंशान म्हणूं येता, देव म्हाका पावतलो. ते परिस्थितीन म्हजो संबंद देवा सवें वाडत वेतलो. आनी म्हजो संबंद तर देवा सवें वाडला, तो म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितान दिसती पडटलो. इट वील बी सीन इन माय रिलेशनशीप विथ माय नेबर, those under me, those around me. तांतून तो दिसती पडटलो आनी दिसती पडूंक जाय. खरें बरवंसो आसा जाल्यार तांतून दिसती पडूंक जाय. म्हजो संबंद देवा सवें वाडला. देव कोणटो हांव जाणो, देव काकलुतसार, देव मोगाट, देव दयाळ, देव धाडायता, बुडयता, मात्ता तसलो न्हय. देव फकत चुकीच पडयता तसलो न्हय. देव फकत इम्परफेक्शनूच पडयता तसलो न्हय. पूण देव बरेपण पडयता तो देव. जाल्यार ह्या देवा सवें म्हजो संबंद आसा जाल्यार म्हजो संबंद म्हज्या पेल्या सवें मोगाचो जावंक पावतलो. आयचो विशय म्हणटा, निराशीपणान जियेतल्यांक क्रिस्ती बरवंशाचे साक्षीदार आमी. भाग्योन फ्रांसीस शावेर हें आपल्या जिवितान जियेलो. आयज आमकां देख दवरली. म्हाका तुका आमकां सगल्यांक असली निराशी जाल्ल्या मनशांक तांचें जिवीत फुडें आनीक बारादीक करूंक न्हय, पूण तांचें जिवीत लोव करूंक. पूण हें करूंक म्हजे भितर बोड ना. म्हाका बोड दिता तो जेजू. तो पयलो म्हजो भावार्थ वाडयता, भावार्थांतल्यान म्हजो बरवंसो चडयता, आनी ह्या बरवंशा वरवीं म्हाका आपलो दूत जावंक आपयता. वेतातूय हें मोगाचें वातावरण रचून बांदून हाडूंक पावयता. तर आयज ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता आसतना भाग्योन फ्रांसीस शावियराचे मजतीन आमकां सगल्यांक असलें बरवंशान भरलोलें, भावार्थाची खोलाय आपणायलोलें आनी पेल्या सवें उदार, मोगाड, दयाळ, बोगसण्याचें जिवीत दाखयलोलें, कोरण्यांनी भरलोलें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण ह्या मिसांत बापा लागीं मागुया.
सगळीं उबी रावया. आमच्या जिवितांत बरवंसो ना जाल्यार आमी निराशी जातल्या. गोंयच्या साहेबान जेजूचेर बरवंसो धरलो. कोस्टा दोगदा मदें ताणें तो बरवंसो जियेलो. दर एका एक्सपोजिसांक दाखोवणीक जे भाशेन 19च्या वर्साक हे एक्सपोजिसांव दर एका एक्सपोजिसांक हांगा साहेबाच्या गोंयांत जायत्यो मिलाग्री जाल्योत. एक एक्सपोजिसांक 10, 5, 9, 30 ह्याय वर्साक मिलाग्री जावंक आमचे सवे आमी बरवंशाची मनशां जावन गोवाय दिवंक थोड्योश्यो गरजो गोंयच्या साहेबाच्या नांवान बापा मुखार दवरुया. बागीवन फ्रांसीस सावेरान निराशी जाल्ल्या बाबा भयणांक बरवशां जिवंक शिकयलीं. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी बागीवन फ्रांसीस सावेराची देख घेवन ताच्या पावलांनी चलूंक आनी अशें आपल्या मुन्यारपण फलादीक करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. बागीवन फ्रांसीस सावेरान समाजाचे देगेर आसलेल्यांक ओनी सोंसतल्यांक आनी नेराऱ्यांक देवाचो मोग दिलो. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी बागीवन फ्रांसीस सावेराच्या जिविताची प्रेरणा घेवंक मोग, शांती आनी एकचार समाजांत हाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. आमच्या कुटुंबान सदांच बरवंसो आनी बावाट जिवाळ आसूंक बागीवन फ्रांसीस सावेरान जिवितांत येतोल्या आडकोलींक फुडो केलो. तसोच कुटुंबाचेर उपरासतलीं वादळ मोलां काळजीदारपणां फुडो करूंक बापाची कृपा दर एकल्याक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतल्यांक दर एका भावा भयणींक बागीवन फ्रांसीस सावेराची देख घेवंक आयच्या सेवोधर्माचो विशय मनांत दवरून प्रवचनाक मेळिल्लो संदेश आपल्या जिवितांत जिवंक बरवंसो दितली मनशां जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करता तुका. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, आमी तुका दिनवासता आसतना ही थोडी मागणी तुजे मुखार दवरल्यांत. आमच्या समाजांत आमच्या घरांत आमी वावर करता थंय आमच्या खासगी जिवितांत जायते निराशेपण आयलां. जायत्या कारणांक लागून आनी जायते जाणां आमचे मदलीं सोऱ्याच्या गुंगी वखदाच्या पोजडपणाच्या बानपासान जियेतात. आमकां मेकळीं कर आनी जेजू आमचो बरोसो म्हूण आमकां सगल्यांक ताचे गोवाय कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं बसुया. Sogli gubicitna, amci sogli gudiduga, amci aude, amci karsa, etu kasbir tuida dunya, tu
आमचे बेटी पुरी सगळे जाऊक आमी उद्याचे गुडघे तशेंच जाऊक सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे तुझे बेटी पुरी सगळे जाऊक आमी उद्याचे गुडघे तशेंच जाऊक सोऱ्याचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भयणीन बाबान तुमचें आनी म्हजें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनीक आमच्या नेकेपय शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पूर मानून घेवन. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मानाक भेटूंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोंब्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जन्मपण परगट्टा थीर बरवाशान ताचे मोहिमेंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पूर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gutuja. Sumia Jesu, tu ce moronami somorom tău. Sumia Jesu, tu ce puno život pod Golgota. Sumia Jesu, tu ce Elia, ami. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास करता
आनी हो जिविताचो मुंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बळवांसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसाक हाजीर आसल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरे देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन दळनुता, बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन जुजे वाज आनी चड काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपटान सर्पद्वेदार बापाक सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमकां सगल्यांक एक व्हडलें आपोवणें बोरमेशाचे गोवाय जावंक, बोरमेशाचे फोलेर जावन ह्या जिवितान जिवंक आनी एक दीस सर्गीचें राज जोडूंक जेजून मागणी शिकयलां. हें करून आमी मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्लास आमकां दी आनीक आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनीक आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमेशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सगळे पातकांतले आमकां सुटोय आनी सगळ्या आकांतांतले आमकां वाडटाय. समय जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून दोतांक म्हळें ह्या वेळार तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. सायबा आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका आनी आमकां जण एकल्याक शांती दी आनी तूंच आमकां सगल्यांक एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सोबी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. सौर पदवीदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरलें. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणांच्या एकवटांतली वेगळी सोडून कधीच आमकां निर्म नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवें. सगळे आमी बसूया. भावा भयणीनो, आयची मिसाची भेटयलोल्या फादर सायमन दिनीस तशेंच प्रवचन करतल्या फादर कॅनथ तेलेस आनी सह बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडल घातलोलें आसा, थंय वचून तें तुमी करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. 28 28 नोव्हेंबर इंटर रिलिजियस मीट जातली सकाळी 9:15 वरांचेर. म्हणटूच चोत्राय दवरची त्या दिसा 9:15चे मीस आनी 11 वरांचे मीस आसचे ना, पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटर रिलिजियस मीट हातून वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमचे पिडेस भावा भयणांक खातीर एकेरीत मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सौर पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. ह्या वेळार तुजी खासकीन देसावां बापाक भेटय. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. Show